वैशाख उन्हाने वितळत जाते माती आणि फुलत जातो पिवळा धम्म बहावा. गुलमोहरल्या क्षणांचा मोह दाह छळत राहतो सतत. व्याकुळ होतात मोगरगंधी रात्री. पसाभर बकुळ भरून तू यावस खुणा शोधत. मृगतृष्णा शमवावीस एकदा वळी होऊन. एवढंच वाटतंय चाफ्याखाली आर्त विरहात बसलेल्या तुझ्या रानमोगरीला. ग्रीष्मातल्या आईतल्या प्रखर वोतान सुद्धा फुलपी फुला म्हटल्यार बहावा, गुलमोहर, ताम्हण आणि अशी कितलीशीच फुलां आसा. इतल्या नाजूक पाकळ्यांची इतली सुंदर फुलां जी आसात ती इतल्या ह्या प्रखर वोतान कशी बरी फुलता आसतली. हो एक निसर्गाचो चमत्कारच न्हू. हरशीं आमी फुलां म्हणटकूच आमकां खूब आवडटा. आमी आमच्या घरान घर सुशोभीत करपा खातीर किंवा केंसान माळपा खातीर फुलांचो वापर करतात. पण फुलां हे फक्त सौंदर्याचें प्रतीक न्हू किंवा सकारात्मकतेचेच प्रतीक आसा अशेंच न्हू, तर तेचे कितलेशेच आनीकूय फायदे आसात. तशेंच वैज्ञानीक दृश्ट्या तेका महत्व आसा, सांस्कृतीक दृश्ट्या तेका महत्व आसा आनी त्याच बरोबर वखदांनी सुद्दां ह्या फुलांचो वापर केलो वयता. आमच्या खुबशा लोकगितांनी गोश्टींनी ह्या फुलांचो उल्लेख येता. तर आयज आमी अशेंच ह्या फुलां बद्दलचे जे गोश्टी आसा ते जाणून घेवया. लग्नाला वगैरे जाताना मुद्दाम घालून देतो मेन ट्रेंड. घोडा ती जायना. पूर्ण ताकद लाव. समृद्धी मी काय हा कुठली एकदा चॉकलेट रोल बीन मेळटा तेज्या भशेन दिसता. नमस्कार, हांव समृद्धी गिरकर. प्रुडंट मिडियाच्या जंगल बुक ह्या आमच्या सिरिजान तुमचे सगळ्यांचे मनापासून स्वागत करता. हरशीं आमी सदांच ही फुलां पळयत आसता. गुलमोहर आसा किंवा बहावा आसा, आमकां सदांच दिसत आसता. आमचें मन प्रसन्न करीत आसता. पूण त्याच्या व्यतिरिक्त आमी ह्या फुलां बद्दल चड जाणून घेवपाक वचना. तर आयच्या आमच्या ग्रीष्म फुलांच्या ह्या खासा भागान आमच्या वांगडा आसा आसावरी कुलकर्णी ताई. आसावरी ताई जे आसा ते वनस्पती अभ्यासक आसा. तर आयज आमी ह्या फुलां विशयी जाणून घेवया आनी तेजे वेगवेगळे जे उपयोग आसा, तेंच्या बद्दलचे वेगळे वेगळे गोश्टी आसा ते सगळे आमी आयकया. वाव, बहावा. वाव. कितें पळयता? बाव्याची फुला खूप सुंदर असतात न्ही. हय, इतल्या रणरणत्या उन्हान म्हणटात तशे ही फुलां फुलतात. मनाक इतली बरें दिसता. तुका खरें. खबर आसा बाव्याची फुलां ही औषधी असतात. हांवें अशें आयकलेलें, पूण कितें म्हणून तेंचो औषधी गुणधर्म आसा? ह्याचे जे शेंगो असतात न्ही, तर त्यो शेंगो फिस्टूल नावाचा जो रोग असता, म्हणजे बिकाचा जो रोग असता त्याच्या खातीर वापरतात. म्हणून ह्याचे सायंटिफिक नाव सुद्धा केशिया फिस्टुला असे आसा. अच्छा. आणि काही कडेन आम्ही अशें ऐकला की ह्याच्या फुलांची भाजी करतात. हय हय. औषधी गुणधर्म असल्या कारणान या फुलांची भाजी खातात आदिवासी लोक असताले. आदिवासी लोक. आणि तुका याची कथा खबर आसा? ना, म्हाका सांग कथा. हा, तर केरळ जे राज्य आसा त्यांच्या विशू जो एक उत्सव हल्लीच जालो, सण जालो, एक परब जाली विशू नावाची. एक नवे वर्ष त्यांचे. सो त्यांच्या मतान ही जी फुलां आसात ती नव्या वर्षाची एक उमेद घेऊन येता. आणि मल्याळम भाषेन एक लोककथा आसा. तर कितें जालें की एक आदिवासी पाडो आसलो आणि तितून एक वासू नावाची एक चली असली. वासू किंवा वासंती. सो वसंताकडे खंयतरी त्याचा एक संबंध असू शकता. तर वासू नावाची एक चली असले जे
त्या आदिवासी पाड्यार सगळ्यांचे आवडटे असले आणि खूप सुंदरही असले. आणि जाले कितें की त्या आदिवासी पाड्यार एक प्रथा आशिल्ली की 16 वर्साच्या वयर जेन्ना तुमी म्हणजे भुरगीं जातात, जावं चलो जावं चली, तर वसंतोत्सव ते साजरो करतात आणि त्या वसंतोत्सवान आपलो साथीदार निवडपाची मुभा तेंकां आसता. सो हे सगळ्यांचे आवडटे. सो सगळेजाण गांवांतले तेंकां सांगतात की तूं एक तुजो आवडीचो साथीदार तूं निवड. तर ते म्हणटा की ह्या पाड्यार म्हाज्या योग्य असो कोणूच साथीदार ना. आणि ते वनदेवतेची सदांच पूजा करीत असता आणि त्यांच्या गावान एक वनदेवतेचे देऊळ असता आणि ते सदांच उपवास करता जावं त्या मनोभावे त्या वनदेवतेची पूजा करता. आणि एक दीस एक ऋषी त्याच्या स्वप्नान येता आणि ताका सांगता की ह्या वसंतोत्सवाक तुका तुझ्या मना योग्य असो साथीदार मेळटलो. आणि त्या ऋषीचे आयकून ती सजून धजून त्या वसंतोत्सवान सामील जाता. आणि कितें जाता की सगळो आतां वसंतोत्सव सोंपत आयिल्लो आसता, प्रत्येकाक आपापलो साथीदार मेळटा आणि हेका अजून कोणूच मेळूंक ना. सो आतां ते आपूण आगीन उडी मारपाची आनी आपलें जीवन सोंपोवपाचें असो विचार करता. आणि ते आगीन उडी मारतले इतल्यानूच कामदेव एका युवकाचें रूप घेवन थंय येता आणि तेका तो खूब आवडटा आणि त्या दोगांचें लग्न जाता. हें जाता जाता कामदेवाची जी बायल आसता कामदेवी, तिका हे लक्षान येता की कामदेवान अशें अशें केलां म्हणून ती थंय त्या वसंतोत्सवान येता आणि तिका खूब राग येता. ती रागान खूब अशी क्रुद्ध म्हणटात तशी जाता आणि त्या रागान ती वासू जी चली असता ते अचानक गायब जाता, त्याची राख जाता. आणि त्या राखेंतल्यान जल्माक येता तो म्हणजे बाव. ताका अमलताश अशें म्हणटात. आणि तुवें जर वाचलां आसतलें की अमलताश नांवाची एक कविता आसा जी खूब प्रसिद्ध आसा. तशीच इंदिरा संतांची कविता तुका याद आसा? हय हय, बहाव्या वयली. हां. सो मराठीन ताका बहावा म्हणटा आणि आमी कोंकणीन ताका बावो म्हणटात. असो हो बावो. नकळते इथे ओठांवरती तुला पाहता शब्द वाहावा, सोनवरखिले झुंबर लेऊन दिमाखात हा उभा बहावा, लोलक इवले धम्मक पिवळे दवबिंदूतन बगलुकलुकती, हिरवी पर्णे जणू कोंदणे साज पाचूचा तया चढविती, झुळकी संगे दल थरथरता दूल कानीचे जणू हालते, युवतीच्या कमनीय कटीवर झोके घेई रम्य मेखला, की धरणीवर नक्षत्रांचा गंधर्वानी झुला बांधला, पीतांबर नेसुनी युगंधर जणू झळकला या भूलोकी, पुन्हा एकदा पार्थासाठी गीताई तो सांगे श्लोकी, ज्या ज्या वेळी अवघड होई ग्रीष्माचा तुझ दाह सहाया, त्या त्यावेळी अवतरेन मी बहावा रूपे तुझ सुखवाया, त्या त्यावेळी अवतरेन मी बहावा रूपे तुझ सुखवाया. आसावरी ताई, हां. तुका या शेंगे बद्दल कितें खबर आसा? बहाव्याच्या हय. भितन पळय कशें आसा ते. हय. बहाव्याची जी शेंग असता न्ही, पण वयरूय खूप लागलात. हय, कितले ती खूप लांब असता. सो शेंगे कुळीनूच हे झाड असता आणि ती शेंग असता न्ही ते एक लेक्झेटिव्ह म्हणून वापरतात. लेक्झेटिव्ह म्हणजे कितें तर पोट साफ करपा खातीर जे वखदां घेतात जशे एरंडेल, तशे एक बऱ्यापैकी एक खूप बरे रेचक म्हणून वापरतात. आणि कॅशिया फिस्टुला जावं बहाव्याचो महत्वाचो वापर म्हणजे पोटाचे विकार दूर करपा खातीर, जंतुनाशक जावं बद्धकोष्ठता जी असता म्हणजे कॉन्स्टिपेशन ते पयस करपा खातीर म्हणून बहाव्याच्या शेंगांचो खूप वापर जाता. त्याचो गर जो असता न्ही तो गरम पाण्यान घालून तो पितात. शेंगांचे जो तितून खूप म्हणजे हे जाता, पोट साफ जाता. तशेंच त्वचा विकार जे असता त्या त्वचा विकारांचेरय खूप उपयोगी असो त्यांच्या पानांचो वापर असता. इतले औषधी झाड आसा न्हू, केन्ना खबरूच नासलेले. हय हय. पूण आमच्या गोंयांत सुद्धा लोक आसात जेंकां नॉलेज आसा, वैद्य जेंकां म्हणटात. सो तेंकां ह्या झाडां बद्दल खूप म्हायती आसता.
बाव्याच्यो शेंगो ते सदांच लागी करून दवरता जेणेकरून त्यांच्याकडे येवपी लोकांक ते औषध म्हणून त्याचो वापर करतात. आणि प्राणी सुद्धा खातात दिसतात हय ना हय शेंगो. हय हय. मनीस खाऊ पक्ष्यांक- शकता काय केन्ना ऐकला बी? ना हांवें आयकूंक ना. अरे. आणि ही फुलां जी आसा न्हू ती अशी म्हटल्यार सरबतान बीन थोडे कडेन वापरतात ते हांवें वापरतात. हय, पळयला. हय. भाजी करतात त्याची हांवें रेसिपी बीन पळयला. हा. रिल्सांचेर खूप दाखयता पण हांवें केन्ना खावं ना. अच्छा. अशें, हय. त्याच्या सालीचोय खूप बरो वापर जाता कितें ह्या म्हणून करतात? भाव्याचा. तेच म्हणजे पोटाच्या विकारा खातीर, स्किन डिसिजीस या सगळ्या खातीर त्याचे जे शेंगो असतात आणि साल ह्याचो वापर जाता. खूप अच्छा. बरो वापर जाता. हे प्रत्येकान आपल्या घरा लावपाक जाय न्ही. हय कितले बरे आसा आणि हा. सामको सोनेरी असो सावळी सुद्धा तेजी अशी म्हटल्यार सोनेरी कशी पडटा. तेकाच लागून न्ही जेन्ना अवेन्यू प्लांटेशन म्हणटा की रस्त्याच्या कडेन जशी बाकीची झाडां लायतात तशी म्हाव्याची झाडां आजकाल लायतात. कारण त्याची जी फुलां असता न्ही ती खूप सुंदर दिसता. आणि गोल्डन शॉवर ट्री अशें त्याचें एक नांव आसा. सो खरेंच सोने आपल्याचेर पडटा काय कितें अशें दिसता. सो ते अवेन्यू प्लांट म्हणूनय वापरतात. आणि हांगा सुद्धा पळय कितको वेगळो वेगळो रंग आसा. जरी हा. पिवळो जरी असला तरी कितके पिवळ्याचे हय छटा हय आसा वेगळे वेगळे आमकां हय दिसता. ते व्हाईट आणि येलो असो एक कॉम्बिनेशन आसा. हय. खूप सुंदर अशी ती शेड आणि जशें की फुलां ती सुद्धा. वतान एक वेगळेच रूप घेवन त्या हय. फुलाच्या रूपान झाडाचेर आसा अशें दिसता. खरेंच आणि कितली नाजूक फुलां आसा न्हू हय, इतके वतान सुद्धा पळयले जाल्यार अशे सारके कागदा सारके बारीक पाकळे आसात. ग्रीष्मांतल्या फुलांची तीच मजा न्ही की इतल्या रणरणट्या वताक आमी बावतात पण ती फुलां इतली टवटवीत असतात. सारके. फुटली फुटली सावरीची बोणा आणि वाऱ्यार हुबली मना हुबली मना हुबली मना. सावर. बोणा लागला न्हू. हय. हे गाणें म्हाका आयकलेल्या भशेन दिसलें खंय तरी. गोवा दूरदर्शनाचेर खूप वर्सां पयलीं मे बी तुजो जल्मय जावंक नासलो तेन्ना ह्या झाडाचेर आधारून हे एक गीत आसा आणि ते सदांच टीव्हीचेर लागताले आणि ते म्हणजे खूप आवडटे. सावरीचो कापूस फुटलो काय म्हाका सदांच त्या गाण्याची याद जाताली. तुका खबर आसा आमी ल्हानपणान ह्या कापसा वांगडा खेळटाली. आणि हो कापूस उशान घालता दिसता न्हू. हय हय. सावर म्हणजे ताका शाल्मली अशें म्हणटात. आणि तिची जी फुलां असतात तुवें पळयलां न्ही कितली सुंदर वेल्वेटी अशी फुलां असतात. त्या फुलांची भाजी करतात खबर आसा. हय हय आमी बी एकदा करून पळयलेली. ट्राय करून अच्छा. च्या सुद्धा करता दिसता काय भागांनी त्या फुलांपासून. आणि त्याचे जे कळे असता न्ही त्याचे आमी ल्हानपणान भोवरे करताली. कशें म्हणून? ते काळे असता न्ही सुकून पडटात तेका आमी बडी टोपताली आणि त्याचे भोवरे करताली. ल्हानपणान तेच खेळ असले आमकां. ह्या कापसाचो कितें उपयोग आसा तर? आणि कापसाचो म्हणजे तसो हे ना पण तुका खबर आसा निसर्गान ह्याची जी हितून एक बी असता पळय तर त्या झाडाची जी बी असता ती रुजोवपा खातीर निसर्गान तेका एक ही टेक्निक दिल्लेली आसा. त्या कापसा वांगडा ती जाय थंय वयता आणि रुजता आणि नवीन झाडां तयार जाता. निसर्गाची किमया खरेंच खूप बरी न्ही. आणि दुसरी गोष्ट म्हणल्यार ह्याचे जे यंग पॉड्स असता न्ही म्हणजे शेंगो जावं ते बोणां असता ती यंगूच अशी काडून सुकयतात आणि भारतान कांय कडेन तेका मसाल्यान त्याचो वापर जाता. आणि बिर्याणी खातीर बीन तो वापरतात. मसाला तो कशी चव लागता आसतली काय खबर ना. हांवें केन्ना खावन पळोवंक ना पण म्हाकाय ते अशें वेगळे नवल अशें दिसले. आणि म्हजी आई सांगताली की कापूस आसा न्हू ती पयली ती ल्हान आसतना उशान बी घाली आसलेली. लागी करपाक वयताली. वाती करी आसलेली. आता सुद्धा आमी वापरू शकता न्हू. निसर्गान भरभरून दिल्ले आसा कशें वापरप ते कळपाक जाय.
ह्या झाडाक काटे सावर म्हणतात न्हू, हय, हेका हय. काटेच ना पण. हय, कारण हे खूप जुने झाड आसा. काटे सावर जी असता न्ही तिका पहिल्या 5 ते 10 वर्साकूच काटे असतात. आणि ते काटे तुका खबर आसा, आम्ही जेन्ना ल्हानपणान म्हणजे जेन्ना आमकां टिनेजान आमी गेली आणि आमकां जेन्ना मुमरा बीन येता न्ही तेन्ना आमकां अशी सांगताली आमची व्हडली जी दिदी बीन आसली ती की ते काटे झरोवन ते लावप मुरमांक आणि ते वतात. इवन दाड दुखी खातीर हाचो जो एक डीक येता न्ही तोय वापरतात. तो दाडेन घातलो काय दाड दुखी थांबता. खोडाचो दी. खोडाचो डीक. आणि ते फुलां जाणा ती सारखी कप्स कशी कप असता कशी, न्हू? हय हय. आणि पक्ष्यां खातीर त्याचा खूप उपयोग जाता हय, खंय हय. म्हटल्यार त्याच्या भितन जी फुलां असता त्याच्या भितन पाणी साठून रावता न्हू, ते वेगवेगळे पक्षी सनबर्ड्स असता कितलेशे जंगल मेना. हा जंगल मैना आसा जंगल मैना किंवा येतात खूप. हय आणि पॅराकिट्स आसात. तर हे सगळे पक्षी जे आसा न्हू ते ह्या झाडाचेर खूप पळोवपाक मेळटात. थोडे दिसा पयलीं फुलां फुल्लली हय. तेन्ना अशे वसंताच्या सुरवातीक पळस, पांगारो, सावर ही फुलतात. आणि त्याच्या उपरांत बावो, तामण ही फुलतात. एक ते निसर्ग चक्र कशे. हय. आम्ही आता ऑलरेडी ग्रीष्म ऋतून आसा, सो सावर आता फ्रुटिंग सिजनान आसा. हय. हे चक्र खरं म्हणल्यार आम्ही पळोवपाक जाय आणि त्या प्रमाणे आपली जीवनशैली पूर्वज आमचे जे पूर्वज असले ते त्या प्रमाणे आपली जीवनशैली राखताले. त्या झाडांक पळोवन तांकां ऋतूची आयडिया येताली. हय सारकें. पण आम्ही हे सगळे विसरला आणि ताका लागून आमकां अशें दिसता की पावस आयलो जाल्यार तो अचकीत येता. खरें म्हणल्यार ते इंडिकेशन ऑलरेडी निसर्ग आमकां दाखयत आसता. खरेंच. ते वाचपाक आपल्याक कळपाक जाय. खरेंच. हे पळय म्हाका काट्याचे सुद्धा मेळ्ळे. हय, तेचे फांद्यांक काटे आसा पळय. हय तेच न्हू उदर आमी म्हणी ते. खोड जुने जाले. हे खूप हलके लाकूड आसा न्हू. हेज्या पासून खंय न्हू हे करतात फस्काचे काटे जे आसात न्हू मॅच स्टिक्स ते हेज्या पासून तयार करतात काय. आणि हे जे झाड आसा न्हू ते टॉटेम ट्री म्हटल्यार खूप जाणांचे कुलवृक्ष आसता आणि लग्न विधीन बी खूप वापर जाता अशें आयकलां हांवें ह्या झाडाचो. हय हय हय. बॉम्बेक सिबा अशें तेचे बॉटनिकल नांव आसा. हा. थंयसर तो पळय कुडो सुद्धा आसा. अरे हय न्ही, चल पळोवया. ताका खूप सुंदर असो वास असता. हय. तुवें केन्ना घेतला? हय. रानान आमी वयताली न्ही काण्णां बीन काडपाक तेन्ना ही फुलां आमी काडून हाडटाली. हे कुड्याचे झाड न्हू. हय. हे पळय हे शेंगे आसा तेका. ते शेंगांची पावसान शेंगे लागतात. आता तेका फुलां लागतात न्ही, पावसान तेका शेंगे लागतात आणि ते शेंग्यांची चटणी करतात. कारण ती पोटाचे विकार बरे करपा खातीर. तुका खबर आसा ह्या झाडाक हॉलेरिना एंटी डिसेंट्रिका म्हणटात. ते सायंटिफिक हय, एंटी डिसेंट्रिका हे पयलींचें नांव, आता तेका प्युबेसन्स अशें नांव आसा. पूण एंटी डिसेंट्रिका कित्याक तर डिसेंट्री एंटी डिसेंट्रीचे वखद ह्या झाडा पासून करतात म्हणून तेका पयलींचे जे स्पिशीज नांव असले ते एंटी डिसेंट्रिका. आणि माझी आई आसा न्हू ती म्हाका सांगे की ह्या शेंग्यांपासून भाजी सुद्धा करतात. पण ती भाजी करपा खातीर न्हू विशिष्ट पद्धत आसा कारण ते खूप स्ट्रॉंग आसता न्हू टेस्ट. कडू आसता. डायरेक्ट अशें करपाक जायना खंय ते नाल्यार कितें त्रासूय जावं शकता न्हू. पूण फुलां कितली सुंदर आसा न्ही. आणि वास सुद्धा तेंचो कितलो सुंदर आसा. हा, सांजच्या टायमार चड घमघमता. आणि हांवें आयकलां की हेज्या पासून व्हिडिओ करतात तर ह्या कुड्यापासून काय आणि एक कुडो आसता. ना, ह्याच कुड्यापासून खरं तर ह्याची जी पानं असतात ही आता लहान आसा पूण ही पानां न्ही मातशी मोठी जाली काय व्हडली असतात. सो ह्या पानापासून व्हिडिओ करतात. तशेंच तुझ्या मामाचे घर पालया न्ही, आमचे घर म्हणजे आमचे चवथ बीन आमी पालया करतात. तर आमच्या घरान नागपंचमीक हौशे भरतात. तर ते हौशे देवाक जे भरतात ते 5 पानां हळदीची असता. पण बाकीचे जे हौशे असतात तितून कुळीद मागीर ल्हायो घालतात आणि वेगवेगळी फळां घालतात. ती जे हौशे भरतात न्ही ते कुड्याच्या पानान भरतात. अशी एक पद्धत आसा. आणि हांवें आयकलां की म्हटल्यार कुड्या परस चड असो फेमस कशें झाड म्हटल्यार नागल कुड्याचें. बरोबर. आणि आमची लयराई देवीची जी जात्रा जाता न्हू तर तितून ह्या नागल कुड्याचो खूप उपयोग जाता. आणि ते जे तीर्थ आसता नागल म्हटल्यार लयराई देवीचे तितून खंय नागल कुड्याची आणि पटकवणीची फुलां घालून दवरलेली असता आणि ते तीर्थ सगळ्यांक वाटतात. आणि त्याच बरोबर माझी आई एक फुगडी सुद्धा म्हणटा. हय, म्हणून दाखय.
शिरगावा बाई घाटीर घाटीर फुलला, नागलकुडा घाटीर फुलला, नागलकुडा फुलला, नागलकुडा लैराय आईच्या सतवाला, लैराय आईच्या सतवाला. तर अशी फुगडी जी आसा ती हांव ल्हानपणासून आईच्या तोंडान आयकत येयल्ली आसा. आणि ती नागलकुड्याची फुलां जी असतात न्हू ती म्हाका आणि ही फुलां जी आसा तितून फरक कितें म्हणून आसा काय? ही जी असता न्ही ही फुलां झुपक्यांनी येता. नागलकड्याची फुलां सुद्धा झुपक्यांनी येता. हांगा खंय तरी आसतले झाड हांवें बदल पळयल्ले. ही हो जो झुपको असता न्ही तो असो गुच्छ कसो असता, ताका अशी अल्टरनेटिव्ह फुलां असता. सो त्याचे नाव टॅबर्न मोंटेना अल्टर्निफोलिया आणि ह्याचे नाव हॉलेरिना प्युबेसन्स. दोन्ही एकाच कुळाची झाडां. एपोसायनेसी म्हणजे जांकां डीक असता. जर तुम्ही पळयले ते पानांक न्ही खूप असो डीक असता व्हाईट कलरचो. सो ज्या झाडांक असो डीक असता ती सगळी एपोसायनेसी ह्या फॅमिलीतली झाडां. सो नागलकुडो आणि आपलो कुडो हे दोगूय खरें म्हणल्यार चुलत भाव. पण त्याची जर कॅरेक्टरिस्टिक्स पळयले जाल्यार डीक सोडलो जाल्यार त्याची फुलांची रचना हे ते वेगळे असता. आणि एक झाड अशें म्हटल्यार बारीक असता आणि एक झाड व्हडलें असता अशें आसा. हय म्हणजे कशें आसा कुड्याची झाड जी आसा न्ही ते जर तोडूंक ना जाल्यार ते व्हडलें झाड जाता. आमी चडशी ती पळोवपाक पावना कित्याक चडशी आमी तोडटात ती. पण नागलकुड्याचे झाड हे व्हडलें झाड असता आणि नागलकुड्याची जी फळां असतात ती आमी माटोळेक लायतात. तुका खबर आसा केरळ राज्यान केरळ कर्नाटका ताका नागकुडा म्हणटा. त्याचे नाव कशें आयला आसतले? नागलकुडा न्हू खरेंच नागा वांगडा कारण ह्याचो जो डीक आसा तो खूप विषारी असता आणि सर्पदंशाचेर एक हमखास औषध म्हणून हे वापरले वता. अँटीडोट. सो पयली लोकांची असो समज असलो की हे झाड एंटी वेनम म्हणून वापरपाक मेळटा. सो लोक ताका नाग कुडो म्हणटा. आणि महाराष्ट्र केरळा किंवा कर्नाटक हांच्या देवरायांनी ही नागलकुड्याची झाडां खूप मेळटा आणि म्हणून ताका म्हणजे नागाशी संबंधित म्हणून नागकुडो. आणि अर्थातच कुड्या भशेनूच त्या कुड्याचो वापर स्किन डिसिजीस आणि मागीर पोटाचे विकार हे दूर करपा खातीर म्हणून वापरतात. आणि गोंयान म्हणूनच आमी ते औषधी जी 400 वेगवेगळी प्रकारची झाडां आमी माटोळेक लायता. तातूंतलो सगळ्यात महत्वाचो म्हणजे एक तर त्याचे रंग जो असता तो खूप सुंदर असता. त्या रंगा खातीर आणि त्याच्या औषधी गुणधर्मा खातीर तो माटोळेक लायतात. आणि ती अशी कशी येतात न्हू बारीक अशी कोयते टाईप बारीक अशी कोयते कशी झुपक्यान येता अशे ते नागलकुड्याक येता. नागलकुडा आणि एका शेंगे येता. ग्रीन कलरच्यो शेंगा असतात आणि कडू लागता त्याची चटणी पण ती आरोग्याक खूप महत्वाची. हांगा उस्केची झाडां खूप आसा न्हू. हय पळय हांगा थोडी फुलां आसात थोडी अजूनही जिती आसात पळय. शिगम्याच्या टायमार हरशी फुलतात न्हू. शिगम्याक खरें म्हळ्यार शिवरात्रीची फुलां म्हणटात ताका कारण ती शिवरात्रीच्या टायमार फुलतात. हे अशें करपाक खूप बरें दिसता न्हू. सारके अशे बारीक बारीक फॅन कशे. शिगम्यान हेजो खूप उपयोग जाता खबर आसा न्हू. हय म्हणल्यार फूल खेळोवप म्हणून एक प्रथा आसा शिगम्याक. तर तेन्ना तकलेक ते जे हेडगियर असता न्हू तेका ही उस्केची फुलां वापरतात. आणि हेजेर लोकगितां बीन आसात खबर आसा. हय तुका खबर आसा एखादे? हय म्हाका खबर आसा. वैले डोंगरी ग बैरान कापिले हुस्केचे ग बैरान कापिले हुस्केचे सातेरी मायेचे ग बाई देऊळ बांधिले बसकेचे ग बाई देऊळ बांधिले बसकेचे. वा अशी गाणी असता जे ह्या फुला वयल्यान म्हटल्यार पठाराचेर बी खूप असता न्हू फुलां म्हणून ते रानाचो बी उल्लेख सारको आसता गाण्यान. आणि ह्या फुलां अशी ती उबोन अशी हे जाता न्ही भिंगरी कशी जाता म्हणून त्याचे सायंटिफिक नाव सुद्धा कॅलिकॉप्टरिस अशें असले पयली. आता ताका नवीन नाव आसा जिटोनिया. जिटोनिया फ्लोरिबंडा. खूप फुलतात म्हणून फ्लोरिबंडा. म्हणजे ताका पाकळ्यो नासता. त्याची जी फुलां जर पयली
म्हणजे आमकां अशें दिसता की ती सगळी ग्रीन फुलां. आमी हिरव्या रंगाची फुलां चड पळयनात, पूण हुस्केची फुलां ही हिरव्या रंगाची आसता, तिका पाकळ्यो नासता. जाल्यार जे आसा ते सेपल्स म्हणटात ते. सेपल्स म्हटल्यार कितें? म्हणजे ते ह्याच्या पोनाक म्हणजे देठा पोनाक गुलाबाक बी हिरव्या रंगाचे असता न्ही, ते म्हणजे अशे. आणि त्याच्या भितरूच सगळे त्याचे ऑर्गन्स असतात. ते पाकळ्यो नसता. म्हणजे हेच त्याचे फूल, तो एक मॉडिफिकेशन त्या फुलाचे. आणि तुका खबर आसा हुस्केचे इम्पॉर्टन्स कितें? तू जर रानान भोंवता, तू रानान खूप भोंवता न्ही, तुका जर तुझ्या कडले उदक सोंपले जाल्यार तू कितें करतले? अशें हांवें म्हटल्यार थोड्या झाडांचे आयकलां की पाणी बीन भितर खोडान मेळटा, तशें कितें आसा काय? सो उस्कीचे जे झाड असता ते खूप जुने जे झाड असता न्ही, त्याच्या खोडान पाणी असतं. सो पयलीं जे लोक अशे बकऱ्यो चरपाक बी व्हरताले धनगर लोक बी, ते सांगताले की त्या खोडान उदक मेळटा. ते खूप गोड असता. जशे बेतीच्या रानान बेत कापतात उदक पिवपा खातीर, तशे हुस्कीचे हे बीन कापून तितून उदक असता. आणि तिची पानां जी असता ती वेल्वेटी असता न्ही, सो ती कुसल्या उपरांत त्याची जी माती तयार जाता न्ही, ती माडांक मुद्दम घालतात. कारण ती खूप अशी हे असता, तेका सारे असता की ते पानांचे कुसारे कशे जाता. आणि माती खूप मऊ असता, कंडिशन्ड अशी माती असता ती. सो ती गार्डनाक खूप बरी असता. सो लोक मुद्दम हुस्कीच्या पोनाची माती व्हरतात. अशें त्याचे महत्व आसा. त्याचे औषधी उपयोगूय आसा. जखमे खातीर बी पयलीं लोक अशी जी कवळी पानां असता न्ही, ती अशी चिड्डोवन जखमेचेर लायताली. जखम बरी जाता अशें म्हणटात हुस्कीचे. हुस्की महाराष्ट्रान ताका उक्षी म्हणटा. उक्षी म्हणटा मराठीन. आणि हुस्की भशेन आनी एक व्हडले अशे फूल असता. त्याची फुलां अशी खूप व्हडली असता. पेडणे भागान बी हांवें खूप पळयला. ती सुद्धा एक वेल असता. तेजे नाव कितें तर? तेकाय हुस्कीच म्हणटा, बट इट इज लायक मिसनॉम म्हणटात तशें. पण ल्हानपणांतले हे बारीक बारीक खेळ आमकां खरीच मजा येताली खेळपाक. ती फुलां घेवन अशी उडप. तुज्या केसांक खूप सुंदर लागला पळय ती. पण काय कडेन न्ही त्याच्या पानांक एक वेगळ्याच प्रकारचे काळ्या रंगाचे हे तयार जाता. तितून अशें म्हणटात की ते ब्लॅडर्स म्हणटात ताका, गाल ब्लॅडर्स जाता. आणि हुस्कीच्या झाडाकूच दिसता. ताचेर अजून संशोधन चडशें जावना. पण कोण कितें म्हणटाले की तिका व्हायरस असता तो एक प्रकारचो. तो जो गाठी तयार करता त्या झाडाक. कितलो बरो फुल्ला न्हू गुलमोहर. हे एकूच फूल अशें कितें आसा ही पाकळी? एक्चुअली ही जे कूळ आसा न्ही, फेबेसी म्हणटात ताका. फेबेसी एक शेंग कुलीन अशें कूळ, ते गुलमोहराचे कूळ म्हणजे जाका शेंगो येतात. सो त्या कुळाचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची जी पाकळी असता पळय ती वेगळी असता. जेणे करून जे इन्सेक्ट्स असता ते अट्रॅक्ट जाता, जावं बर्ड्स असता ते अट्रॅक्ट जाता ह्या पाकळी खातीर. म्हणजे पॉलिनेशन जाता. आणि हेका शेंगो येतात व्हडले. हय जाणा. फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट म्हणजे तुका खबर आसा न्ही, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट म्हणल्यार एक्चुअली आमी पळस म्हणटा, पूण हेकाय फ्लेम फ्लावर्स म्हणटात. कारण गरमेच्या दिसांनी निळेच आकाश आणि त्याच्या बॅकग्राउंडाचेर तो एक ऑरेंज. आमी ल्हान आसतना चित्र आमकां सांगताले न्ही, लँडस्केप चित्र काडपाक, तर हो गुलमोहर काडपाक सोंपो. सो आमी चडशी फावटी गुलमोहरच रंगयताली हेचेर. आणि डेलोनिक्स रिजिया अशें तेचें एक नांव आसा, सायंटिफीक नांव जें आसा. पण तुका खबर आसा गुलमोहर हांगा इतलो मेळटा न्ही, तेचें ओरिजीन खंय? मदागास्कर. इट इज फाउंड इन मदागास्कर. तेचे जे वायल्ड प्लांट आसा ते मदागास्करान मेळटा. वायल्डान आतां ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट जावपाक पावला. पूण एज अ एव्हेन्यू ट्री ऑलमोस्ट 20व्या शतकान ब्रिटिशांनी तो सगळी कडेन व्हेलो वृक्ष. आणि तो एव्हेन्यू म्हणून ताका झाडां म्हणजे शेड दिवपी अशें म्हणून ताका लायतात. पूण कशें आसा की तेचें लाकूड आसता तशें मऊ आसता, अशें खूब घट्ट अशें नासता. आणि खूप सुंदर अशी फुलां. आणि जर तुवें त्याची रचना पळयली जाल्यार ती मोरा भशेन दिसता. सो गुल मोर
गुल म्हणजे फूल आणि मोर म्हणजे मोरासारखे दिसपी, म्हणून त्याचे नाव गुलमोर. आणि आम्ही तेका मागीर गुलमोहर असे खूप, आणि गोंयान तेका शंकरूय म्हणतात. शंकराची जी फुलं असतात नी, जी आम्ही देवाक ऍक्च्युली त्याची आणि त्याची फॅमिली एकूच. सो तो बारीक शंकर आणि वो व्हडलो शंकर. तुका खबर आसा, ल्हान आसतना नी आम्ही ह्या फुलांचे जे कळे आसा नी त्याच्यापासून एक मज्जा करताली. तुम्ही करतात कितें म्हणून ते? आम्ही आता पळय ती फॉल्स नखा बीन आता लायतात नी. सो पयलींच्या काळान म्हणजे आम्ही ल्हान आसतना आम्ही कितें करताली की त्याची हे जे आसा नी कळ्यो त्याची नी अश्यो नाक्षो करताली. सुंदर दिसतात नी. हय खरेंच नैसर्गिक. अगं तुका खबर आसा, ह्या दिसांनी आणि एक खूप सुंदर अशें फूल गोंयच्या न्हंय लागीं फुलता. तेका तामण म्हणटात. हय खबर आसा? महाराष्ट्राचो राज्य वृक्ष. येस येस बरोबर. तामण तेका जारुलय अशें नाव आसा, वेगवेगळी नाव आसा, आणि खूप सुंदर अशी फुलां. आणि क्वीन्स क्राऊन अशें तेका इंग्लिशीन म्हणटात, कारण तिची फुलां न्ही अशी क्राऊन असलेल्या भशेन दिसता. आणि वेगवेगळे शेड्स आमकां पळोवपाक मेळटा तिचे एकाच जाग्याचेर. पर्पल, लिलियाक आणि पिंक अशे जांभळ्याचे वेगवेगळे शेड्स आमकां तेका पळोवपाक मेळटा. आणि खूप सुंदर अशें फूल, लेजिस्ट्रोमिया स्पेसियोसा अशें तिचें नाव. स्पेसियोसा हेचो अर्थ ते खूप सुंदर फूल, लायक अ क्राऊन अशें. आणि मिझोराम ह्या राज्यान आणि अशा वेगवेगळ्या हितून आयुर्वेदीक उपयोगूय आसा त्याचे. आणि त्याची जी फळां असतात त्याचो वापर तोंड जे येता न्ही आमकां, तोंड येता म्हणटा, सो ताका लागून त्याची फळाची बिया वापरतात. आणि तशेंच त्याच्या पानांचो वापर जोर आयल्यार करतात. जोर येवपाक जायना, जोर आयिल्लो असता तो देवपाक जाय म्हणजे पानाचो कडो जो असता तो दितात. अच्छा, आता आम्ही करू शकता असे बॉईल करून काय? ना, पण त्याच्या खातीर कशें आसा, जे तज्ञ असतात त्यांच्याकडे सल्लो घेऊनच हे काम करपाक जाय. कित्याक आम्ही वाचता खूप, आमकां मे बी खबरूय आसतले, पण तेका मात्रा असता, ती पद्धत असता करपाची. सो खंयचेय औषधी उपयोग जाणा जावन घेवप बरें, पण ते वापरपाक तज्ञ मनशांचोच सल्लो घेवपाक जाय. ते वापरपाची पद्धत असता ती जाणून घेवपाक जाय आणि मागीरूच त्याचो वापर करपाक जाय. कोणी जाणटी जर घरात आसा जाल्यार तेंचे हे लेजिस्ट्रोमियाचे फूल खरेंच खूप सुंदर असता. आणि असं रखरखत्या वताक ही जी फुलां असतात खूप सुंदर दिसतात. तुवें पळयला? हय, आमच्या आता गावान सध्या खूप म्हटल्यार न्हंयच्या लागीं, चडशी कॅनलाच्या लागीं थंयसर खूप अशे म्हटल्यार जांभळे जाल्लेले आसा. एक झाड आसा ते खूप सुंदर दिसता. रायपेर आणि हायवेचेर जर तुवें पळयलें तर आता हायवेचेर तामणाची झाडां लायतात. पणजे आमच्या हायवेचेर बीन खूप आसात ती झाडां. उसगांव सायडीन खूप आसात न्हू. आणि ती लायिल्ली झाडां आता बरी फुलतात आणि बरो कलर येता तेका, शेड. कितलो सोबीत असो आमचो निसर्ग आसता न्ही, पळयत तितले कमीच. सारके. आयज तुज्या वांगडा दीस घालून खूप मजा येयली. खूप वेगळ्या वेगळ्या म्हणजे फुलांबद्दलची खूप म्हायती मेळ्ळी आणि खूप बऱ्या पद्धतीन दीस केला आयचो. म्हाकाय खूप बरें दिसलें, कारण पयलीं ल्हान आसतना हांव अशेंच भोंवतालें, फुलां पळयतालें. आणि हो जेन्ना उकाडो असो असह्य असो जाता, जेन्ना आपल्याक सोसूंक जायना, आणि भायर येयल्या उपरांत ह्या फुलांक पळयल्या उपरांत खरेंच बरें दिसता. कारण तुका खबर आसा, बाहावा जावं बावो फुलल्या उपरांत 45 दिसां भितर खंय पावस येता. तशेंच गुलमोहर फुलल्या उपरांत 15 दिसांनी पावस येता. सो आतां जो त्रास जाता तो मातसो सोंसात, थोड्याच दिसां भितर
एक पावसाचो शिडकावो आमचेर जावपाचो आसा, मिरग खंय तरी लागीं पावत आयला, हे इंडिकेशन ही फुलां दितात. आणि खरेंच निसर्गाचो एक संदेश कसो आमकां की कितलेय जरी वायट असले, कितलेय जरी असह्य असले तरी फुडें खंय तरी बरें जावपाचें आसता. जात्रा आसता तशे दीस आसता, त्याच प्रमाणे जंय त्रास आसता ते खंय तरी फुडें बरें जावपाचें आसता. होच एक संदेश ही फुलां आमकां परत परत दिता अशें दिसना तुका? खरेंच खूप सुंदर. तर ह्यो आशिल्लो आयचो भाग आणि आता परत मेळया फुडल्या भागान असोच एक सुंदर आणि वेगळो विशय घेवन. पळयत रावा प्रुडंट.